तेजपालाचे लैंगिक अत्याचार केशीन पीडित चलयेचे इश्ट आशिल्ले तेहलकाचे तिगा पत्रकारांची पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी चल्ल्या। तिगूय गोंयान आयल्यात। पीडित चलयेन सगळ्यान पयली घडिल्ली गजाल तेहलकाची आदली व्यवस्थापकी संपादक शोमा चौधरी आनी ह्या तिगांकडेन उलोवन दाखयल्ली। तांची जबानी खूब म्हत्वाची। तेजपालाच्यो एके वटेन वैजकी टेस्टी जाल्यार दुसरे वटेन क्रायम ब्रांचीन उजरावप चालू आसा। शोमा चौधरी आयज गोंयान येता। पणजेच्या जेएमएफसीन लैंगिक अत्याचार केसीत तेहलकाची आदली व्यवस्थापकी संपादक शोमा चौधरी आनी हेर 3 जाणांक समन्स काडिल्ले। हे 3 जाण पीडित चलयेच्या बरोबर तेहलकात काम करपी। तिगय गोंयांत आयल्यात। पणजे न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार त्यांची जबानी घेवप चल्लां। पीडित चलयेन लैंगिक अत्याचाराची पुराय घडणूक ह्या 3 सगळ्यांत पयलीं सांगिल्ली। तेहलकाची आदली व्यवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीकय कोर्टान समन्स धाडिल्ले। ती शेनवारा जबानी दिवंक न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार येवपाची शक्यता आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ती आज फाल्यां गोंयांत पावता। इतल्या मजगती शुक्रारा सकाळी क्रायम ब्रांचीन तेजपालाच्या चलयेची जबानी घेतली। दुसरे वटेन आरोपी तरुण तेजपालाची बिरेस्तारा परत एक फावट जीएमसीत वैजकी तपासणी जाली। क्रायम ब्रांचीत ताका सध्या व्हरून बसयतात। ताची पुलीस कादय आयज सोंपता। शेनवारा ताका पुलीस कस्टडी वाडोवन घेवंक क्रायम ब्रांचीचे पुलीस जेएमएफसीत व्हरपाचे आसात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। उत्तर गोंयांत 3 इयर एंड बीच फेस्टिवल जातले। वायकोमाच्या सुपरसॉनिकाची तारीख जाहीर जाल्या। 26 ते 30 डिसेंबरा मजगती कानोळे दर्यावेळेर सुपरसॉनिक जातलो। दुसरे वटेन सनबर्न करपा खातीर परसेप्ट जमनीचे हक्काचेर हायकोर्टाच्या आदेशाची वाट पळयतात। सनबर्न कानोळे जाल्यार 3 दीस आनी वागातोर जाल्यार 5 दीस जातलो। मिकी पाशेकोचो बीच ग्रांड 26 ते 29 डिसेंबराक बागा करपाचे थारता। पळयात रिपोर्ट। गोंय सरकारान उत्तर गोंयांत 3 म्युझिक फेस्टिवलांक मान्यताय दिल्या। 3 फेस्टिवल नातला उपरांत जातले। वायकॉम 18चो सुपरसॉनिक, परसेप्टचो सनबर्न आनी मिकी पाशेकोचो बीच ग्रांड करपाचे थारता। आतां मेरेन सुपरसॉनिकाची कार्यावळ आयोजकांनी जाहीर केल्या। फेस्टिवल 5 दिसांचो चलतलो। 26 ते 30 डिसेंबराक कानोळे सुपरसॉनिक जातलो। वायकॉमाचो निखिल चिन्नप्पा सुपरसॉनिकाचे मुखेल आकर्षण। दुसरे वटेन फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयान म्युझिक फेस्टिवल करपी परसेप्ट कंपनीचे सनबर्नाची तारीख अजून जाहीर जावंक ना। कानोळेच्या जमनीचो वाद सध्या कोर्टान आशिल्ल्यान आयोजक कोर्टाच्या आदेशाची वाट पळयतात। आयोजकांनी वागातोरा फेस्टिवलाची तयारी करून दवरल्या। कानोळे हो महोत्सव जालो जाल्यार तो 3 दिसांचो आसतलो। वागातोरा जालो जाल्यार 5 दिसांचो अशें परसेप्ट कंपनीचो हरिंदर सिंगान सांगलें। मिकी पाशेकोच्या बीच ग्रँड संगीत महोत्सवाची तारीख अजून थारिल्ली ना। पूण सुत्रां सांगतात ते प्रमाण हो महोत्सव बागा वाठारांत जावपाची शक्यताय आसा। 26 ते 29 डिसेंबर अशे 4 दीस हो फेस्टिवल चलतलो। 26 ते 30 डिसेंबर मजगती बार्देशांत 3 म्युझिक फेस्टिवल जातले। एके बरोबर 3 फेस्टिवल जाल्यार इतली सुरक्षा व्यवस्था करप पुलिसांक जमपाचें ना। फेस्टिवलाक प्रायव्हेट सेक्युरिटीची व्यवस्था करची पडटली अशे संकेत सरकारान पयलींच दिल्या। ब्युरो वांगडा सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो आशिल्ल्या फार्मागुडेवेल्या किल्ल्याचेर नाका त्यो गजाली चलतात म्हूण शिवसेनेन तिडक उक्तायल्या। ह्या किल्ल्यावेल्यो लायटी फाटली 15 जाले पेटनात अशें शिवसेनेचो फुडारी दामू नायक म्हणटा। फार्मागुडी किल्ल्याचे देखरेखीचे काम राना खात्याकडेन दिवचे अशेंय दामून मागला। फार्मागुडयेर आशिल्ल्या शिवाजीच्या पुतळ्या लागीं बियरीच्यो बाटल्यो मेळिल्ल्यान शिवसेना फुडारी दामू नायकान तिडक उक्तायल्या। ह्या किल्ल्याचेर नाका जाल्ल्यो गजाली घडटात अशें दामू नायकाचें म्हणणें। बाटल्यो जावं कांय प्रेम भुरगीं वायट धंदे बसतात आनी कितें वायट कर्म करतात तेजेरूय आमी खंत व्यक्त करतात। तें हांगा अशें घडोवन येवपाक जायना। म्हाका एकूच सरकारा कडेन सांगून दिसता की तुमी शिवजयंतीक तो लाखो रुपया करता जावं 18 ते 20 लाख रुपया खर्च करता हो कित्याक लागून करतात तुमी? हो सर्व जनतेचो पयसो ना विलेवाट लावतात आनी ह्याक लागून शिवजयंतीक म्हाका कोणा माटोव जाय कोणा आनी कितें जाय अशें कांय संबंदीत खात्याचे मंत्र्यां कडेन तेंचे सारके लायणी आसतात। फार्मागुडी किल्ल्याची देखभाल करपाचें काम राना खात्या कडेन दिवचें अशी मागणी दामू नायकान केल्या। सरकार आज पर्यंत तेजे कांय दखल घेयना हेचो आमी खेद व्यक्त करता। शिवसेना ह्या नात्यान फुडें शिवाजी महाराज एक आदर्श पुरुश आसा आनी ह्या आदर्श पुरुषाची ही परिस्थिती हे लोक कित्याक लागून करता हें आमकां कांय समजना। तेन्ना आमी ज्या टायमार हो शिवाजी पुतळो हेजी निगा राखपा लागून गेल्या वर्सा सुद्दां माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तांकां सुद्दां आमच्यो मागण्यो दिल्यो लेखी दिल्यो। संबंदीत खात्याकूय ताका आमची लेखी पत्रव्यवहार केलो। आमची एकूच मागणी आसा
की ह्या सरकारा कडेन की हें जें आसा हें गार्डनिंग जें आसा हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अशें आमी लेखी दिल्लें आसा 2-3 वर्सां परत. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.